हॅलो वासंती हें गो जाल्यार मुगो तुमगेल्या पंचायतीन लॉकडावन जालें मुगो आं आमगेली पंचायत केली म्हणटकीर तुमगेली पंचायत करतात तशेंच न्हू गो तें हय आतां मुगो कितें जालां सगळ्या हय सगळ्यात आतां भिल्या गो लोक हय भिल्या म्हणजे कशें आसा भिवपाचें मुगो बरे बरे भुरगे वचोंक लागले न्हू गो हय दोतोरान करपाचें आशिल्लें गो तें पूण दोतोर बाबडो कितें म्हणून करतलो दोतोर पळय आतां केलें जाल्यारूय लोक बोब मारता करुना जाल्यारूय लोक बोब मारता आतां दोतोरान सांगलें पळय कितें इम्पॉर्टंट आसा तें उगडें दवरा म्हणून बरोबर ह्या लोक आमीच मालकिऱ्यात आमी जिन्स पॅन्टीचीं दुकानां उगडीं आमचीं मोबायलाचीं दुकानां उगडीं ज्वेलर उगडें मेळटा तें उगडें ग्रॉसरी आनी हें थंयच उरलीं बाकी सगळीं उगडीं म्हूण तिका हें करचें पडलें न्हू गो हय 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 म्हाका एक सांग हांवें तुका कित्याक फोन केलो तुका हांवें तें प्रायवेट हॉस्पिटला कडेन पयलें मुगो भायर सरताना स्कुटर घेवन कितें करपाक गेलें वॅक्सीन घेतलें तुवें हय पयशांनी घेतलें गो आं तुका परवडटा न्हू गो कितले 1350 न्हू गो न्ही आमच्या म्हाज्या भावाक दिवपाक जाय आशिल्ली गो पूण कितें आसा आमचो फुकट ट्रक येवपाचो आशिल्लो पळय न्हू गव्हर्मेंटाचो तो पावोना न्हू गो आजून हय ना 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 तूं बाये आगो तुमकां परवडटा तुमकां सरकाराचो पगार येता न्हू गो म्हयन्याक आमी हातीवयल्या पोटाचेर लॉकडावन जातकीर आमी सगळे न्हिदल्या आतां तो ट्रक येता पळय फुकट वॅक्सिनाचो तो तेन्ना मागीर हांवें भावाक म्हटलें आमी मारया मागीर पुणून ही तिसरी येवच्या पयलीं येयल्या मात पुरो हय 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 तुका फोन कित्याक केल्लो जाणा मुगो हांवें बाबाची कितें भानगड गो न्हू तुमगेल्या बाबाची गो न्ही तें सामान हाडलेलें पळय न्हू तें म्हारग पडलें दिसता बाबाक हय हय गो तें मशिनां कसलीं घेतलेलीं ती खूब म्हारग पडली मुगो 10 जाणांचे पयशे न्हू गो ते 10 जाणांचे पयशे म्हणजे लोक विचारतले न्हू गो हय आतां पळय 200 रुपयाची वस्त 300 रुपयांक एक परवडले कोणें घेतली जाल्यार समजूं येता 200 रुपयाची वस्त तुका 2-2 हजारांक घेतली की मागीर लोक विचारतले न्हू गो हय ना 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 लोक लोक म्हणजे कशें आसा लोकांचें तूं तोंड धरूंक शकता आं आनी कितें तर हय आतां कितें न्ही हय त्या खातीरूच गो बाबा न्ही बाबाच्या बद्दल सगळें उलयता न्हू म्हणून विचारलेलें न्ही आतां कशें जाणा मुगो लॉकडावन मुगो तुमी आतां लॉकडावन करूंकूच जायो हय कित्याक लागून जाणा आतां एकदां लॉकडावन केलो न्ही जाल्यार मागीर हे कोण आमचे कड्डणां बी दिता न्हू गो चवथी बिवथीक तेंच्यांनी जर आतां कड्डणां दिलीं जाल्यार ह्याच टायमार उपयोग न्हू गो तेजो कितें चवथीक दिवाळेक बी आतां सणा परस अंदू चवथ दिवाळी आमची कितें जाता देव जाणा गो आतां दिले जाल्यार फायदो न्हू गो तो हय आतां सामकी गरज आसा लोकांक आनी कितें तर कड्डणां दिल्यार खूब उपकार जातले हय म्हणून म्हटलें फोन तुका इतलेंच केलो बाबाचें विचारपाक लागून आनी हें वाशीन घेतलें काय म्हणून गो ना आमी मुगो आमचो ट्रक येतलो फुकट पळय तेन्ना आमी वाशिनां घेतलीं ओके तूं बरें मुगो हय चड करून हें जाता दिसता गो आं फूल करता दिसता लॉकडावन केरळा जालां मुगो केरळाची आडसरां बी आतां बंद लॉकडावन मुगो फूल आतां आमची गांवठी आडसरां खावया बरें 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 बाय आं काळजी घे बाय